Jay by Disha Ravi, who is arrested from a house from Bangalore by Delhi police. कोणाच्या इन्स्टन्साचेर ताका अरेस्ट केला? श्री नरेंद्र मोदी, who wants to suppress the voice. In India, if you go to see, there is something called constitution which is framed. And right to freedom of speech, right of freedom to protest is a fundamental right of Article 19 in constitution. प्रत्येक मनशाक रायट आसा, अधिकार आसा कितें कोणाक सपोर्ट करपाक, कितें ओपोज करपाक. पूण हो हाजी तानाशाही, हाजी दादागिरी इतली जाल्ली आसा, जावं ती RSS, BJP आनी प्रायम मिनिस्टर मोदीची. They are squarely responsible for ever diminishing the stature of India abroad. And they are trying to suppress. आमचे गांधीजीचे कितें आशिल्लें, voicing dissent, non-cooperation, and satyagraha were the tools used by Mahatma Gandhi which won freedom and independence to our country India. पूण आयज ह्या चलेन ट्विटराचेर ब्लॉग घातिल्लो सपोर्टिंग द फार्मर्स. आयज 200 फार्मर मेल्ले आसा बॉर्डरीचेर, कडकडीत शियात ते मेल्ले आसा. हरियाणा आणि दिल्ली कितले तरी फार्मर्स मेल्ले आसा. आणि तांकां सपोर्टा खातीर ह्या चलेन दिशा रवीन टूल किट एक ट्वीट शेअर केल्लो 2 लायन एडिट करून म्हणून ताचो वॉयस सप्रेस करपा खातीर आयज BJP सरकारान मोदीन घरांतल्यान ताका 21 वर्साचे चले काढून अरेस्ट करून 5 दीस रिमांडाचेर दवरिल्ले आसा. आणि आयज जे कोणें कितें उलयलें तांच्या अगेन्स्ट जाल्यार तांकां ब्रँड घालतात, BJP ब्रँड घालतात की ते एंटी नॅशनल आणि टेररिस्ट म्हणून. तुम्ही चिंतात आयज असली स्थिती पावली आसा की आनी भारतात आनी उलोवंक ना काय, कोणाक रायट ना उलोवपाक, अधिकार ना उलोवपाक. उलयल्यार तांकां ही भिरांत घालपाक लागल्या. आणि आयज ह्या बाय रवी दिशाक 21 वर्साचे चलेक अरेस्ट करप म्हणल्यार हे दुसरे युथाक न्ही, जे उलोवपाक सोदतात, आपलो आवाज उठोवपाक सोदतात रॉंगाचेर, ते करप ना म्हूण ही दादागिरी करपा खातीर ह्या मोदी सरकारान ताका अरेस्ट केल्ले आसा. आमी मागतात, we are offering all our support and more power to Disha Ravi and other youths who believe in speaking up. It is a constitution right, who believe in speaking up and who believe in right to freedom of speech and right to protest. And last ak sangpak sotta, we stand with Disha Ravi and hope that judicial process offers and it will be like justly done, constitutionally done. And that she will be out very soon and she will get justice.